दाबोळी विमानतळाविषयी सूत्रांची माहिती दिवपाक दक्षिण गोयचे खासदार विर्यातो फर्नांडिसान खर विरोध केला। हांवें जर सूत्रांची माहिती दिली जाल्यार त्या मनशाक निलंबित किंवा सेवेंतल्यान बडतर्फ करपाची शक्यताय आसा। ताका लागून खंयच्याय परिस्थितीन सूत्रांबद्दल माहिती दिवचो ना अशें विर्यातोन स्पश्ट केलें। मजगतीं जीएमआराक 266 कोटी रुपयांचें लुकसाण जालां आनी फाटलीं 3 वर्सां लुकसाणीत आसा असो दावो विर्यातोन केला। पळयात पुराय बातमी। दाबोळी विमानतळ बंद जाता असो बोवाळ गोंयभर सुरू आसा। विमानतळ बंद जाता म्हूण आपल्या सुत्रांनी माहिती दिल्ल्याचे विधान खासदार विर्यातोन केले। त्याच्या विधानाक खासदार तानावडेन आव्हान दिले। या आव्हानाचो दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडिसान खर विरोध केलो। आपणे जर सुत्राची माहिती दिली जाल्यार त्या मनशाक निलंबित वा सेवेंतल्यान बडतर्फ करपाची शक्यताय आसा। ताका लागून खंयच्याय परिस्थितीन सुत्राबद्दल माहिती दिवचो ना अशें विर्यातोन स्पश्ट केले। तशेंच दाबोळी विमानतळाचे फायलीक स्थगिती दिला, पूण भितरल्यान व विमानतळ बंद उडोवपाचो डाव अजून चालू आसा अशें ताजें म्हणणें। मजगतीं जीएमआर कंपनीक फाटल्या 3 वर्सां सावन सुमार 266 कोटी रुपया लुकसाण जाला असो दावो विर्यातोन केला। मी एज अ पर्सन ऑलमोस्ट 8 वर्सां जाली आय हॅव बीन कन्सिस्टंटली ओपोजिंग कझिनो। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अ कल्चर। देर आर बेटर। तुमकां विजन आसपाक जाय। तुमी कझिनोचेरूच कित्याक डिपेंड आसा? आयज कितल्या लोकांचे घराबे पिड्ड्यार जाले गॅमलिंगान, विकून रीण काडून सगळे फॅमिली गेल्यो। येतात सगळे, तांकां कांयच फेसिलिटी ना, पार्किंगाक लागून प्रॉब्लेम जाल्ले आसा। बिंदास ते पळय ऑक्युपाय करतात फुटपाथ। प्रॉफिट मेकिंग एअरपोर्ट बंद उडयलो कित्याक तांणी सांगलें फक्त आमचोच एअरपोर्ट चलपाक जाय म्हणून। ही तुमकां बॅकग्रावंड दिता की प्रायवेट कंपनी कशे कंडिशनां घालता पळय त्यो। आनी तेन्ना आयकाव इंटरनॅशनल सिव्हिल एविएशन ऑर्गनायझेशन आनी एक एविएशन ऑर्गनायझेशन तांणी सांगुल्लें हे दोनूय व्हायेबल ना। मोपा तुमी स्टार्ट करिनाका, तुमी बांदून त्रासान घालतले ताका। तो त्रासान पडलेलो आसा, जीएमआर त्रासान पडलेलो आसा। ताका सद्या 266.8 कोटी नुकसाण जाल्लें आसा। कंटिन्युअस 3 वर्सां जालीं तांकां नुकसाण जाता, लॉसान आसा ते। सॅड प्रायवेट कंपनी कितें आमी तांचेर कांय हें करिना, बट तुमी आयिल्ले न्ही करपाक बिझनस। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।